दोर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. दुसऱ्या दिसा जुदेव लोक पावलूचेर कसलो आरोप घालता तो सारको जाणा जावन सोदतालो देखून पावलूक सोदूंक लायलो आनी मुखेल यादनिकाची आनी आख्खे महादोमशोबेची जमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी ताचे मुखार उबो केलो. तांचे मदें एक पक्ष सादुकींचो आनी दुसरो फारिसेवांचो आसलो म्हूण जाणा जावन पावलून महादोमसोबेंत म्हणलें, भावांनो, हांव एक फारिसेवांचो पूत हांव. मेल्लीं मनशां पुनर्जिवन जातात म्हूण हांव बरोसो धरतां देखून म्हजी आयज जोडटी जाता. अशें म्हणना फुडें फारिसेवां आनी सादुकी मदें वाद विवाद सुरू जालो आनी सभा दोन वाटांनी फुटली. पुनर्जिवनपण देवदूत आनी आत्मे आसात म्हूण सादुकी समजतात, सत मानिनात, आनी फारिसांव तिनूय मानून घेतात. हाका लागून मोठी बोबाद जाली आनी फारिसांव मदले थोडे शास्त्री उबे रावन नेटान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशा सोबें आमकां कांयच वायट मेळना. ताचे कडेन एक आत्मो व एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणो. उजोत अदिकूच वाडली आनी पावलूचे पिंजून कुडक्यान कुडके करीत म्हूण भिवन सरदारान आपल्या शिपायांक धाडले आनी पावलूक ताचे मदलो बोळान काडून कोटान व्हरात म्हूण फर्मायलें. दुसरे राती सोमी पावलूक दिश्टी पडून म्हणलें, घोट राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुसलेमांत साक्षी दिल्याय, तशीच आतां रोमांतूय दिवंक जाय. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येतां. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येतां. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीं राखून दवरल्याय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येतां. सर्वेस्पूर म्हाका बूट दिता देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकोयता, बूट दिता. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येतां. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येतां. म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्तायेन सुस्त जातोली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येतां. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. ती सोगली एक जावं जशें तूं बापा म्हजे सोबे आसाय आनी हांव तुजे सोबे आसा, तशेंच ती आमचे सोबे एक जावं आनी हे पोरी तुवें म्हाका पाठयलाय
म्हूण संवसार भावार्थ दवरूं. सर्वेस्पराक जोय. जुआं पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हांव मागणें करतां तें हाचेच पासत न्हय, तर आमच्या उतरां वरवीं म्हजेर भावार्थ दवरतलीं त्याय मनशां पासत. ती सगळीं एक जावन जशें तूं बापा म्हजें सोबें आसा तेच भाशेन तीं आमचें सोबें एक जावं, आनी अशें तुवें म्हाका पाठयल्याय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. जशें आमी एक तशीं तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचें सोबें आनी तूं म्हजें सोबें अशीं तीं संपूर्णायेन एक जावं, आनी तुवें म्हाका पाठयल्याय म्हूण, आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचो मोग केलाय म्हूण संवसार वळखून घेवं. बापा, जंय हांव आसां थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खुशी, आनी अशें तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा तांणी पळोवची. कित्याक संवसार रोजच्या आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका वळखूंक घेवंक ना, पूण हांव तुका वळखतां, आनी तुवें म्हाका पाठयल्याय म्हूण हाणें वळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवाची वळख दिल्या आनी आजून दितलो. हे पोरी, तुवें म्हजो मोग केल्याय तसोच तांचो तोच मोग तांचे सोबें आसतलो, आनी हांवूय तांचे सोबें आसतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकांनी तुका नियाळ. एकचार मोना काळजांचो. आयच्या वांजेलांत जेजू आपल्या मागण्यांत देवा बापाक उगडास करता आनी मागणी करता की जशें देवाचे तेगूय जोण एका मोना काळजाचे तशेंच ताचे शिसूय, आनी जे ताचेर विश्वास दवरतले तितलेय एका मोना काळजाचे जावचे म्हूण. ताच्या एका मोना काळजाचे शिसांक पळयून संवसाराक थावें जातलें की देवा बापानूच जेजूक ह्या संवसारान धाडला, आनी देव बाप कितलो ताचो मोग करता तो. सांत पावलूय आपल्या शिसांक उगडास करता की जेजूच्या एकचाराच्या मागण्यांक लागून देवा बापान ताका इतलो गोट बोलवून केलो की ताणें फारिसेव आनी सादुकी मदें पुनर्जिवीत जेजूची खोडेगांत गोवायकी दिली. जिविताचो संदेश. आयचो संदेश आमकां असो की जेजूचे मागणे ताचे शिसांचो मोना काळजांचो एकचार आसोंक आमकांय ताचो फळ मेळटलो. जशें जेजूच्या पयल्या शिसांक घडलें तशेंच आमकांय फावा जातलें, आनी सगल्यांनी एका मोना काळजान चलत तर कसलेय आडकुळ्यांक फुडो करूंक आमकां देवा कडल्यान फावो तें बळ मेळटलें, आनी आमी जेजूचे शीस म्हूण संवसाराक थावें जातलें. मागणें. एकवटान जिवंक पवित्र आत्म्याची प्रेरणा घेवन देवाची खोशी करूंक आमचेशी तूं राव जेजू.